आयतारा गोयचे फामाद सांत आंद्रे तळावले वाठारांतले सेंट आनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक देवाक तवशी भेटोवन आपल्यो आंगवण्यो करतात. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. पयले सो सगळ्यांक विश करता हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट एन. हिंगासर जायतोच लोक येता हिंगासर आमच्या सांताना मायेशी सांतान माई आमची पयली एक भुरगीं नासली. जायतो तेंपान ती भुरगीं जाल्यार देवाच्या ह्यो तेंपान ती मागणी करताली आनी मागणी करता आसतना तिका लोक पळयतालो कितली वर्सां मागणी करता. आजुनूय ते भुरगें ना म्हणून आनी लोक ती खेळटालो उपरांत जायते जाबार उपरांत खेळटालो भुरगीं ना म्हणून ती. पूण देवाचो गुरदेव जाणा आनी देवान ती मारिया जल्माक दिली हाडून दिली आनी जी जावन आसा जेजूची मारिया म्हणटा ती जेजूची माय आनी तशीच जेजूची आजी. सो सेंट एनाक आमचे उपकार जायते लोकांक मेवलेले आसा आनी हिंगा लोक जायतो हजारांनीच लोक येतात. पयले सुवातेर आतां आमी सांतान सायबिणीक तवशे भेटयता. हे तवशे आमी भेटयता कित्याक भुरगीं कोण ना तांकां आमी तवशे भेटून आपल्या भुरग्याचे देडे मागता. हो फेथ आमचो भावार्थ जायत्या लोकांक आसा म्हणून सगळ्या धर्माचो लोक येता. दुसरे आमी स्पून दिता चेडे आपणाक एक बरी सांगाती मेळपाक. तशेंच चेडूं उडीद दाल म्हणून दिता. हे ह्या हो फेथ भावार्थान मागोन जावं सांगाती वो सांगातीन चेड्या वा चेडवाक मेवलेली आसा हिंगासर आनी हेच भावार्थान जायतोच लोक आयज येयल्लो आसा. सो अशे तरेन आमचे फेस्ताचे जायते दीस आमी लागता आमकां तयारी करपाक आनी आयज जावन आसा शेकी तो दीस पावलो सांतानाचो. मॅडम आनीक म्हणल्यार बँगल्सूय भेटयता. बँगल्सचो तो इम्पोर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता तेन्ना? बँगल जशें पयलीं फादरानूय सांगलां बँगल्स आमी दिता चेडूं दिता आपल्याक एक सांगाती मेळोन. तशेंच जेन्ना काजारी जिवितान वायट येता बाबा ती दुयेंत पडटा गोड दुयेंत पडटा तेन्ना आमी हो चुडो भेटयता आपणाक बरें हेल्थ गूड हेल्थ मेवल्या पुरो आपणाच्या घोवाक अशें तेका लागून एक चुडो भेटयता काजारी जिवितान. खूब जाण तवशे भेटयता. तर कितें म्हणून एक्झॅक्टली कशें भेटप कितें प्रोसिजर? इट्स अ सिंबल. ते तवशे घेवन आमी त्या सात आना माई कडेन मागता आमकां भुरग्याचें देणें. सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन. अशें 2 तवशी आमी ती दिता. एक आमी घेवन वयता आनी तें आमी मागपाचें तेन्ना देव तुका वीथ फेथ एक भुरगें दिता पावो दिता. मॅडम तुमकां सेंट एनाचेर खूब आवड कित्याक लागून? आवड सगळ्यांक जाता बिकॉज ती मारियाची माय तशी जेजूची तशें माय. म्हाका म्हाजो भावार्थ म्हणजे म्हाका सदांच हिंगा भावार्थ आसा आनी हांव पयलीं येयलेलें तेन्ना हिंगसर सामकें 2000 येयलेलें हिंगसर हांव म्हाज्या आंटीन हाडलेलें म्हाका हिंगसर आनी तेच आमकां नकळो जालें सांतान गांव आसा म्हणून हिंगसर. सो तिणी म्हाका हाडलेलें हिंगसर आनी हांवें देवान म्हाका दुसऱ्या वर्सा हांगाच प्रपोजल घेवन हांव हिंगा काजार जालें. सो म्हाका 26 इयर्स जालीं सेंट जॉनाच्या आनी हांव रावता हिंगसर सेंट जॉनाच्या फुडल्यानूच घर म्हाजें. आमी बी सगळें घालता. ओके हे तवशाचे फेस्त तुमी तवशीक कित्याक लागून आंगवण्याची लोकांक भुरगीं मागता लोक. हिंगा येता सगळी खंयच्या खंयच्या लोक येता न्हू मागण्यांक तवशी दिवपाक तवशीं दिता. हय सायबिणीक दिवपाक. सायबिणीक दिता पळय तिच्या हांगान राहा भुरग्यां थंय लोकूय मागता. आनी तुमी कितलीं वर्सां जालीं हिंगासर? आमी हांगाच न्हू आमकां जालीं 40 वर्सां माय सगळे येता लोक. हय